आम्ही केन्ना पयले पयशे भरना एक शेख शफी म्हणून इतले स्क्वेअर मीटर एरिया 8x5 एरिया इतले पैसे जाता 40,000 फारीक केला आहे शेनवारा खंयची पैसे खावपाचे काम म्हणजे आमच्या कडल्यान 8 लाख घेऊन तुम्ही फायदो घेतलो पडटा आनी आमकां पैसे घेवन आमकां आतां घरा वचूंक म्हणटा तुमी हेजो खर्च कोण एक आम्ही येना पणजे तोड पसून दाखयना आमी आमकां नाका पणजी फेरीत नाका आमकां आत्तां काड म्हणल्यार जायना न्हू म्हणजे ह्याच्या पुढे काय कळना तुझ्या आजचे दिन मीडिया हो पळय आजचे दिन आम्ही पोट भरपा आयले हांगा बायल भुरग्यांचे पोट आमचे पोटली 3 महिने रावता आमी 3 महिने तयारी लागता आमगे फेस्त आयलो 3 महिने तयारी लागता आमी ताका लागून तेमी आमकां अंडरटेकींग केलां की तुमी हिंगा इन्स्टॉलां विथीन 24 hours काडाय हे रिजन म्हळ्यार डिपाक फोटींग जालें थिंगा डिपाकान पयशे घेयल्याय पयलीं आपण गेलो ना म्हणटो आपणाक कोण कावन्सिलरान गेले म्हणटो कावन्सिलरान हांव पेडी कोता इन्स्टॉल एरेक्ट करपाक आमकां अप एंड डावन वर्स मोर दॅन 4 lakhs जातलो सारको सगळ्यांलो तो दिल ना जाणा आतां हे पयशे म्हणटा तुमकां रिसीव ना काय ना म्हणटी पूण हे ओरिजिनल जायना म्हणटा ओरिजिनल जायना म्हणटा तूं दित म्हणटा पयशे खंयचे आमकां तूं घेयल्याय तुका दित म्हणटा न्ही म्हळ्यार तूं मानून घे न्ही आपणा चूक जाली म्हणटी पळय सोडून काडला सगळो माटो मोडून काडला डॅमेज जाल्लो आसा अजमात कितलो म्हळ्यार एकच खोणे घेवपाक म्हळ्यार 125 रुपया खोणे मेळटा आमी कितें सांगिल्लें ते म्हणजे पयशे घेयल्याय तुका माटो गायले न्ही नाल्यार गायना आसलें कोण तुमकां तरी हाका तरी चीफ ऑफिसरा बी खबर ना जरी तरी माटो हाका थिंग ऑर्डर येयलो आसा जाल्यार आमी कितें कोण कडलें When there is a high court order, we cannot allow any structures, any erection or the stalls on the footpath or any other promenade and all these things. This should be kept open as per the High Court. And we are facing many contempt petitions also. There are second order of the NGT. This all area comes in the sensitive zone on the CRZ as per the CRZ zone 2. So we cannot allow anything on this in this area. But I don't know how they came here on Saturday on the day of holiday and they have paid the fee and some of the people has taken the fee in the good faith that they have misguided. Also they have put the pressure. They have put their tactics, the early tactic, influenced them and they have put that they have accepted money because from Monday it is starting. But we have not given them any space. We are not officially allotted to them. And whatever if the money is taken, we will give them. So August कोण ना तेच पण त्यांनी fully erect केले. So when I came to now today, I told them remove. So before that, police protection मागलेले, collector, magistrate मागलेले, त्याप्रमाणे आम्ही start केले. पण ज्यांना problem चढ जाता असे दिसले, त्यांना आम्ही मग collector SP कडे meeting घेऊन त्यांना आपले. Now they have agreed to remove it within 24 hours. त्यांना फाल्यां 2 पर्यंत टाइम दिला काडिना जाल्यार फाल्यां आमी आमचें काम करतले आनी काडून उडयतले. सो दे हॅव ऑल्सो कंप्लेन दॅट CCP स्वता येवन मार्किंग करून घेतला आनी पयशे घेतले सो तेजेर कितें मार्किंग केल्ले हे तांकां स्टॉल अलाउड करिना स्टॉल नंबर सो एंड सो और स्टॉल नंबर सो एंड सो बट नोबडी हॅज पेड फुल फी ऑल्सो दिस इज अ डिफरंट इश्यू आनी एक म्हणजे मागीर कंटेम्प्ट पिटिशन फायल केलें दिस इज द लेटेस्ट डेव्हलपमेंट कंटेम्प्ट पिटिशन आता पहिले अजून हियरिंग येवना सो हे केले म्हणटू सिनारियो चेंज जाता those people who has marked there they don't know that this is a NGT order high court order they are not aware of this